वाऱ्यातच वयता पळय कितलो वयर ताका पावलो. दिवचल तालुक्यातल्या शिरगाव गावात लोकवस्तीक तेकून आशिल्ल्या मायनिंग डंपांतल्यान उजो लागपाचो आणि धुवर भायर सरपाचो प्रकार चालू आसा. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकांमदी भिरांत पातळल्या. हो प्रकार नेमको कित्याक लागून घडटा ते एक कोडे जावन रावला. पळयात पुराय बातमी. श्री लयराई देवीच्या देवळाक तेकून पंचायत कार्यालया फाटल्यान आशिल्ल्या मायनिंग डंपाचेर ही अजाबाची घडणूक पळोवपाक मेळटा. सुमार 2 म्हयन्याच्यान हो प्रकार चालू आसा. उजो आणि धुवर भायर सरतकीच गांवभर रसायना सारको उग्र वास पातळटा अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. खण खाते वा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकाराची दखल घेऊन नेमके कारण स्पष्ट करचे आणि लोकांचे रक्षण करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला. हो जो हे पेट्टा पळय ज्वाला ती जवळ जवळ 2 म्हयने जाले आणि हेचो वास इतलो प्रखर जो केमिकल आहा पळय तसो वास येता आणि जवळ जवळ अर्ध्या गांवांक हेचो वास येता. हे आमी हेका पॉल्युशन बोर्डाक कंप्लेन केल्या उपरांत पॉल्युशन बोर्डाचो मनीस आनी मायन एंड जिओलॉजिस्ट येवन तेंच्यांनी सॅम्पल येला. सॅम्पल व्हरून तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें 10 ते 15 दिसांनी रिपोर्ट दिता म्हणून. पूण अजून पर्यंत आमकां रिपोर्ट काय गावोंक ना. आतां सध्या तुमकां खबर आहा अख्ख्या गोंयान हे सगळ्याक उजो पेट्टा आनी सगळे हे प्रकरणां चालू आहा. रानां जाळटा, शेतां जाळटा, काजी जाळटा. तसोच हो प्रकार असो जावंक शकता. हेजो ह्या गांवांक कितें भयंकर हेजो परिणाम जावन लोकांक हे कितें बरें वायट जावंक शकता. तेन्ना हांव मागता की हेजो पॉल्युशन बोर्डान कितें आहा सखोल अभ्यास करचो आनी हे कित्याक लागून ही आतां ज्वाला जी पेट्टा ही वयर ना. ही ज्वाला पालोवपाचो सुद्दां उदक बिदक घालून कोणी प्रयत्न केलो पूण तसो ना तो. ती सामकी पोना खोल हितूरसून पिठान आहा पळय तूं पोंदसून येता आनी हो धुवर जो आहा तो सामको हानिकारक आहा. हेज्या पासून आमच्या गांवांक धोको जावंक शकता. आमच्या शिरगांव मायनींग शिरगांव चौगुल्याची पयलींची मायन आसली. आतां ती ऑक्शनाक सागोकारान येयल्या. थंयसर एक पीठ आसा. पंचायतीच्या फाटल्यान एक बरो पीठ आहा व्हडलो उदकाचो आनी त्या पिठाच्या वयल्यान जो डंप आसा तो आयज तो डंप जवळ जवळ 1.5 ते 2 म्हयने जाले पोंदसून पेटात आहा. तेका सारको धुवर येता वयर आनी ताचो वास असो येता उग्र की हवेंत प्रदूशण सुरू जाता. गांवांत सुद्दां लोकांक खूब वास येता. तो देवळा मेरेन येता, आमच्या घरा मेरेन येता आनी आमी खूब जाणांनी येवन हांगा पळयलां. गांवांच्या लोकांनी पळयल्या, लोकांनी व्हिडियो केल्या आनी ते आतां कितें बाबा एक्झॅक्ट कितें जाता तें कोणाकूच कांय खबर ना आनी कित्या खातीर जाता तो. हेचो दुश्परिणाम फाल्यां आमच्या गांवांकूय जावंक शकता किंवा आमच्या लोकांकूय जावंक शकता. पूण हेचे जावचें न्हू म्हणून आमी प्रयत्न करता. कोणाक तरी पॉल्युशन बोर्डाक दाखयला हाडून तेंच्यांनी अजून काय सॅम्पल बिम्पल घेवन गेल्या. आतां हांगा तर रावलो जाल्यार वास तेचो असो मारता की तो कितें तरी जळटा भितूनसून आनी तो धुवर येता, उजो दिसता आनी अशा पद्दतीन हो डंप आसा हो जळटा. तेन्ना हेची ह्या आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटान किंवा पॉल्युशन बोर्डान हेचेर पाहणी करची आनी हेच्या पासून जो धोका आहा जाल्यार गांवांक तेच्या पासून आमचें संरक्षण करचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर.